नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार। हांव समिधा कुंकळकार। आजच्या टी टाइम बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया ताच्यो हेडलायन्स। 31 मेची डेडलायन चुकल्या उपरांत दिल्लीत दुसरी डेडलायनूय सोंपली। काकुलो मॉल जंक्शन बंद आशिल्ल्यान वाहन चालकांक सोंसचे पडटात त्रास। केपेच्या किटला वाठारांत बेब्यांची शिकार करतना दोगांक राना अधिकाऱ्यांनी केले अटक। बेब्या सयत हेर सामान केले जप्त। फुडलो तपास सुरू। एसटी समाजाक लागूनच दक्षिणेत भाजपाचे देमपेचो पराभव। एसटींच्यो सगळ्यो मागण्यो पुराय करपाचे काँग्रेसीचे उतर। गरज पडल्यार एसटी मुख्यमंत्री। गाकुवेदाचे रुपेश वेळीपाचो दावो। अंदूच्या पावसात पणजेकारांक तशेंच रायबंदरकारांक लायटीच्या आपालिपाक दिवचे पडचे ना तोंड। इमॅजिन पणजी स्मार्ट सिटी लिमिटेडान केला दावो। मडगांव पोरण्या पिकअप स्टँडा लागसार आशिल्ल्या मोबायल रिपेरिंग गाड्यात जाली चोरी। सुमार 60 ते 70 हजारांचे लुकसाण। दुकान धनियाची म्हायती। राज्यात 90,000 फॅमिलींचे वट्ट 83,000 रेशन कार्डा रद्द। सगळ्यांत चड साश्टी मालात 23,458। सगळ्यांत कमी धारबांदोड्या 1,258 रेशन कार्डा रद्द। आता पळयात खबरो विस्तारांत। केपेच्या किटला वाठारांत शुक्रारा मध्यानराती बेब्यांची शिकार करपी 2 जाणांक रान अधिकाऱ्यांनी अटक केली। बेब्या सयत शिकारेक वापर केल्ले हेर सामान राना अधिकाऱ्यांनी जप्त केले। फुडलो तपास सुरू आसा। पुराय देशात कायद्याप्रमाण बेब्यांची शिकार आणि तस्करी करपाक बंदी आसा, तरी लेगीत काय लोक ही कृत्या करताना सापडटात। शुक्रारा मध्यानराती केपें तालुक्यांतल्या किटला वाठारांतल्या रानात बेब्यांच्या शिकारेक गेल्ल्या वेळी वाठारांतल्या एल्ड्रिक फर्नांडीस आणि जेम्स पेरेरा हांकां दक्षिण गोंय वन विभागाच्या पिसोणे रेंजीच्या अधिकाऱ्यांनी अटक केली। शिकार केल्ल्या बेब्या सयत शिकारेक वापरिल्ले हेर सामानूय राना अधिकाऱ्यांनी जप्त केले। फुडलो तपास सुरू आसा। काल राती पेट्रोलिंगार आशिल्ल्या पिसोळे रेंज फॉरेस्टाच्या टीमीक 2 संशयीत सापडले। हे दोन्ही संशयीत आराळी तळप किटल हांगा बेबे धरता आसतना तांकां सापडले। तांचे कडेन साहित्य मेळ्ळें, तातूंत भितर 2 तांचे कडेन हेडलॅम्प आशिल्ले आनी बेबे आशिल्ले आनी फॉरेस्टान हांकां दोगांयकय अटक केल्ली आसा। ही कारवाय नारायण वांयगणकर RFO, सुनील वेळी RF आणि शैलेश देसाय FG ह्या टिमीन केल्ली आसा। आनी आतां तांकां हे दोन्ही जे संशयीत आसात तांकां सेक्शन 9 आणि सेक्शन 39 ऑफ वायल्ड लायफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 ह्या कलमा खाला अटक केल्ली आसा। हाज्या मुखार तांकां कोर्टा मुखार प्रोड्यूस करतले आनी रिमांडा खातीर कोर्टा मुखार प्रोड्यूस करतले। हे दोन्ही जे एक्यूज आसात हे वेळ्ळी गांवचे आसात आनी तांची नांवां आसा युल्ड्रिक फर्नांडीस आनी जेम्स पेरेरा अशी माहिती आमकां रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर नारायण वांयगणकर हांणी दिल्ली आसा। गोमंतक टीव्ही खातीर मडगांवच्यान हांव गौरव प्रभू मलकणेकर। 31 मेची डेडलायन चुकल्या उपरांत काकुलो मॉल जंक्शन उक्ते करपाची आता दुसरी डेडलायनूय सोंपल्या। स्मार्ट सिटीन हे महत्वाचे जंक्शन पुराय बंद केल्ले तेन्ना 7 जूनाक हे जंक्शन उक्ते करतले अशें उतर दिल्लें, पूण हांगा अजून काम चालू आसा। ह्या जंक्शनावेलो चेंबर पुराय करून सध्या कॉन्क्रीट घालपाचें काम चालू आसा। अजून ह्या जंक्शनाचेर कांय भागांत कॉन्क्रीट घालपाचें काम चालू आसा, जे फुडले 8 ते 10 दिसां भितर चलपाची शक्यताय आसा। हे महत्वाचे जंक्शन बंद आशिल्ल्यान वाहन चालकांक बरेच त्रास सोंसचे पडटात। ₹75 कोटी मोडून पुराय केल्ल्या अंडरग्राउंड केबलिंगाच्या कामाक लागून पणजेकारांक आनी खासा करून रायबंदरकारांक आता ह्या पावसान लायटीच्या आपालिपांक तोंड दिवचे पडचे ना। अदीक माहिती जाणून घेवपा खातीर पळोवया हो खासा रिपोर्ट। पणजेकारांक आणि खासा करून रायबंदरकारांक आता ह्या पावसांत लायटीच्या आपालिपाचो त्रास सोंसचो पडचो ना। कित्याक तर पणजे आणि रायबंदर भागात ₹75 कोटी मोडून अंडरग्राउंड केबलिंगाचे जे काम सुरू केले ते आता पुराय जावपा कडेन पावला, अशी माहिती इमॅजिन पणजी स्मार्ट सिटी लिमिटेडान दिल्या। रायबंदर भागात अजूनय खांब्यावेल्यान व्हायरी वेल्ल्यो। आता सगळ्यो खांब्यावेल्यो व्हायरी जमनी पोंच्यान वेल्ल्यान लोकांक लायटीच्या समस्यांक तोंड दिवचे पडचे ना।
तशेंच विद्रूप कशी दिसपी मशिनरी काडून तांच्या जाग्यार आर्विल्ले रिंग मेन युनिट आणि कॉम्पॅक्ट सबस्टेशन वापरिल्ल्यान शहराच्या सोबीतकायेन भर पडल्या अशें तांचें म्हणणें. हातून 22.5 किलोमीटर 11 kV HT केबल, 66 किलोमीटर 1.1 kV LT केबल आणि 180 किलोमीटर ग्राहक आणि स्ट्रीट लाईट केबलींचो आस्पाव आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर सिनियर जर्नलिस्ट नीरज नायक. मडगांव पोरण्या पिकअप स्टँडा लागसार आशिल्ल्या मोबायल रिपेरिंग गाड्यार सकाळी फुडें चोरी जाल्ल्याचे उक्ताडार आयले. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण दुकानांत रिपेरिंगा खातीर दवरिल्ले चडशे म्हारगे फोन तशेंच 60 ते 70 हजार रोकड चोरांनी फारायल्ल्याचें दुकानधन्यान सांगलें. मडगांव पुलिसांनी घडणूक थळार वचून पंचनामो केलो. फुडलो तपास चालू आसा. वो सुबह आए शॉप खोलने के लिए तभी मालूम पड़ा. इससे पहले कुछ मालूम नहीं था. रात को तोड़ा है हम लोगों ने और पूरा सामान लेके गए. मोबाइल का बैग एक पड़ा था पूरा भरा हुआ कस्टमर का, वो भी लेके गए वो लोग. मोबाइल पूरा ये महंगे महंगे सामान था जो चार्जर थे वो सब लेके गए. पूरा ये सब तोड़ा हुआ था टोटल अंदर का पूरा. ये नीचे से पूरा एक बैग था मोबाइल का भरा हुआ. कितना ऐसा कितना पैसा रहेगा? महंगे महंगे मोबाइल कस्टमर का भी रहता है. महंगा मोबाइल रहता है. कितना होएगा आसपास तुम्हारा दाम? ये रहेगा 50-60 के ऊपर. क्या अभी कोई 10,000 का मोबाइल रहता है, कोई 20 का रहता है. ऐसा अलग अलग मोबाइल रहता है. कोई 5 का भी रहता है. मोबाइल का पूरा बैग भरा हुआ रहता है कस्टमर का मोबाइल से. आयज सकाळी मडगांव ओल्ड पिकअप स्टँडाचेर मुखार जे 2 गाडे आशिल्ले ते 2 गाडे फोडले चोरांनी आनी तातूंतल्यान खुबसो माल ते घेवन गेले. तांचे म्हणण्या प्रमाणे जवळ जवळ 40,000 माल घेवन गेले. आनी नंतर पुलिसांनी येवन मडगांव पुलिसांनी पंचनामा केलो आनी ताचो तपास चालू आसा. गेल्ल्या वर्साक आमकां मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाणे गेल्ल्या वर्साक अशेंच ह्या लायनींतले 4 गाडे फोडिल्ले आनी ताचो तपास अजून पर्यंत लागलो ना. पावसाचो फायदो घेवन अश्यो घडणुको आतां वाडपाक शकतात. कारण हाचे पयलीं मानवां भितर पावसाचो फायदो घेवन चोरांनी खुबशीं घरां जावं दुकानां फोडिल्लीं आसात आनी अशेंच आतां फोडपाक जावपाक शकता. त्या खातीर लोकांनी मातशें शाबूत रावचें आनी लोकांनी मातसो जागरूक रावचें आनी ह्यो चोरयो टाळच्यो. त्याच बरोबर पुलिसांनी आपली गस्त वाडोवची अशी मागणी घरा कडेन जाता. गोमंतक टीव्ही खातीर मडगांवचें नांव. राज्यात वट्ट 90,000 फॅमिलींची रेशन कार्डां रद्द जाल्यात. जे 6 म्हयन्यां रेशन व्हरनात आनी जांची मिळकत वर्साक 5 लाखां वयर आसात तांची रेशन कार्डां रद्द करपाचो आदेश काडिल्लो. जे रेशन कार्ड धारकांनी 6 महिने रेशन घेवंक ना तशेंच जांची मिळकत वर्साक 5 लाखां वयर आसा तांची कार्डां रद्द करपा विशीं संबंदीत हांची अंमलबजावणी करतना राज्यात 90,000 फॅमिलींची मेळून वट्ट 83,000 रेशन कार्डां रद्द जाल्यात. हे रद्द केल्ले रेशन कार्डांनी अन्नपूर्णा योजने खालचे ANP 65 कार्डां, PHN 9,865 कार्डां आणि अंत्योदय अन्न योजनेची 665 कार्डांचो आस्पाव आसा. 5 लाखां वयर येणावळीची फोंड्या हांगासर 2,569, सत्तरीत 2,363, जाल्यार सांग्यार 547 आणि धारबांदोड्यात 389 रेशन कार्डां रद्द जाल्यात. आता पळोवया तालुकानिहाय रद्द केल्ल्या रेशन कार्डांची आंकडेवारी. पेडणे तालुक्यात 3,790 रेशन कार्डां रद्द, बार्देस तालुक्यात 13,408 रेशन कार्डां रद्द, दिवचल तालुक्यात 5,358 रेशन कार्डां रद्द, सत्तरी तालुक्यात 4,396 कार्डां रद्द, तिसवाडी तालुक्यात 12,971 रेशन कार्डां रद्द, फोंड्या तालुक्यात 10,361 रेशन कार्डां रद्द, मुरगांव तालुक्यात 8,909 रेशन कार्डां रद्द, साश्टी तालुक्यात 23,458 कार्डां रद्द, धारबांदोड्या तालुक्यात 1,258 रेशन कार्डां रद्द, केप्यां तालुक्यात 5,083 रेशन कार्डां रद्द, सांगे हांगासर 2,338 रेशन कार्डां रद्द, काणकोण हांगासर 3,232 रेशन कार्डां रद्द. रेशन कार्डां रद्द जाल्ल्याची ही आंकडेवारी मे 2024 मेरेनची. ही प्रक्रिया चालूच उरतली. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. फोंड्या कुट्टी वाठारांतल्या रस्त्याचेर हॉट मिक्सिंगाचें काम अर्दवट उरिल्ल्यान रस्तो रुंद करपा खातीर घाल्ली माती रस्त्यार आयल्या. आतां पावसाचो हंगाम सुरू जाल्ल्यान रस्त्याची सामकीच अवतिकाय जाल्या. रस्त्यावयल्यान यो वच करपी लोकांची बरीच गैरसोय जाल्या. संबंदीत खात्यान हाची दखल घेवन उपाय येवजून काडची म्हूण थळाव्यांनी मागणी केल्या.
आसा फोंड्या तालुक्यांतल्या फोंड्या मतदारसंघातल्या कुट्टी ह्या गांवांत जंय हांगा हॉट मिक्सिंग करपा खातीर तयारी चलताली, रस्त्याचें रुंदीकरणूय जाल्लें, पूण पावस पडलेल्यान हें काम हांगा आडोवन उरलां. थोडे कडेन बारीक बारीक पॅचीस मारलेले आसा, पूण हांगा सद्या ह्या कुट्टी एरियेन मथुरा बार्रा कडेन हांगा अशी परिस्थिती आसा की सगळो रस्तो बरो रस्त्यार तुम्ही म्हाज्या फाटल्यान पळोवंक शकता. हांगा चिखल दाटला, हांगा दुचाकी स्वारांक गाडी चलोवपाक सामकें भयाभीत वातावरण आसा. अजून मेरेन तशी कोण पडलेल्याची घटना घडोवंक ना, पूण येतना वयतना लोकांक जीव हातान घेवन वयचो पडटा. संबंदीत यंत्रणेन जाता तितले बेगीन हो चिखल हांगसरल्यान पयस करचो, पावसाची वाट पळयत रावचें न्हू अशी थळाव्यांची मागणी आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर कुट्टीच्यान हांव शेखर नायक. मडगावच्या गोगाळ वाठारांतल्या ते मारुतीच्या देवळा मेरेन मोठ्या प्रमाणात येरादारीची कोयणी जाल्ली. फ्लोरिया वास सर्कलाकडे नवे ट्रॅफिक सिग्नल्स बसयल्ल्यान गोगाळ ते मारुतीच्या देवळा मेरेन येरादारीची कोयणी जाता. दुचाकीवाले कशेय ह्या कोयणींतल्यान भायर सरतात, मात कार चलोवप्यांचे हाल जाता. ताका लागून वरांची वरां ट्रॅफिकेत लायनीत रावचें पडटा. 10 मिनटां जाली. कित्याक लागून तुम्ही खंयच्यान येयल्ले? ब्लॉक जाला 20 मिनटां मायज जाली आतां हांव लायनी आहा हिंगा. आमगे पेट्रोल काबार गव्हर्मेंट कितें करतलो, ट्रॅफिक कंट्रोल करूंक शकना. तेच मला जावंक कळना. गोंयांत अपघाताचें सत्र सुरूच आसा. शेनवाराक कुर्टी पेट्रोल पंपा लागसार कार आनी स्कुटरी मदीं अपघात जालो. ह्या अपघातांत स्कुटरीचेर फाटल्यान बशिल्ल्याक दुखापत जाल्ल्यान लागसारच्या उपजिल्लो हॉस्पिटलांत उपचार सुरू आसात. पुलिसांनी घडणूक थळार वचून पंचनामो केलो. फुडलो तपास चालू आसा. ती गाडी पळोवूंकूच ना. ना आमची पळोवच ना तांच्यांनी. ते डायरेक्ट पंपावरसून आयले दोगूय जाण. दोग जाण आशिल्ले आनी चलयताले ताका व्हडलेशें कांय जावना. फाटल्यान बसले ताका मातशें लागला. पण तरी तुमी तांकां साल्वार केलें म्हणटा. हय तरीच तांकां हांवें सेव केला तांकां. ते सायडीन गाडी असली सुद्दां तांच्या ते सायडीन रावप आसलें आनी पळोवन मागीर हेवटे सरप आशिल्लें न्ही. तो डायरेक्ट सरलो. ओके. तुम्ही बोरयेच्यान उजगांव वयताले? ना हांव आसलो पूण हे हायवेच्यानूच हांव उजगांव. बगल रस्त्यांतल्यान तुमी उजगांव वचपा वयताले? मेन रोडार हांगा गाडी पार्किंग आशिल्ली? पार्किंग असली ते सायडीन एक गाडी असली. पार्किंग असली का बेश्टी रावली ती बी म्हाका खबर ना. पूण ती गेली. आणि तो स्कूटरवालो पेट्रोल पंपा वयल्यान पेट्रोल घालून मेन रोडार येतालो? पेट्रोल घालूंक गेले काय खबर ना. पूण पेट्रोल पंपान येयले ते दोगी जाण पंपा वयल्यान आनी अशें टर्न मारून फुडल्यानसून सर्कल मारून काडली गाडी. म्हणल्यार तुवें ताका वाचोवपाचो खूब प्रयत्न केलो? प्रयत्न केलो खूब तांकां. कोणाक मातसो मारला? फाटल्यान मारला? फाटल्यान बसला ताका मातसो लागला. नमस्कार, आमी फोंडा सहकारी पेट्रोल पंप कडेन आसा. जे जाग्यार सकाळी हांगा अपघात जालो. जी कार आसली हुंडाय कार, ती कार बोरयेंतल्यान उजगांव वचपा वयताली बायपास रोडान बगल रस्त्या वयल्यान. आनी सहकारी पेट्रोल पंपाचेर स्कूटर तो वालो पेट्रोल घालून स्कूटर पेट्रोल पंपा वयल्यान मेन रोडार हाडटालो. तेन्नाच हो अपघात जाल्लो आसा. कारीन तो मदींच पावले कारणान कारीन ताका वाजोवपाचो खूब प्रयत्न केलो, ब्रेक मारपाचो केलो, पूण गाडीक धपक्या फाटल्यान स्कुटरीच्या मध्यभागीन धपको बसलो आनी तो फाटल्यान बसलेलो तो जखमी आसा. तेजी पांयां मातशी मार लागल्या कारणान ताका उप जिल्हा हॉस्पिटलांत दाखल केल्ले आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर पुणेच्यान एकनाथ केडेकर. हवामान खात्यान उक्तायल्ल्या अदमासा प्रमाण शुक्राराक गोंयभर पावसान हाजेरी लायली. सांखळे वाठारांत तर वादळी वाऱ्या सयत पावस पडलो. रस्तो लेगीत उदकान भितर गेलो. हाका लागून येरादारी तशेंच लोकांची बरीच गैरसोय जाली. दिल्ली आणि पंजाबात आप आणि काँग्रेस वेगवेगळी वेंचणूक लढयतात. मात गोयच्या इंडिया आघाडीक कसलोच धोको ना.
लोकसभा वेंचणुकांक लागून भाजपात फूट पडला देखून विरोधी पक्ष इंडी आघाडी मदीं फूट पडला अशी वावडी पसरयता अशें गोंय आपाचे मुखेली अमित पालेकार हांणी सांगलें. 2027 विधानसभा वेंचणूक इंडी आघाडी एकठांय जावन लढयतले अशें तांणी ह्या वेळार उलोवप केलें. आणि पंजाब इवन हे इलेक्शन पंजाबाक आम आदमी पार्टी आणि काँग्रेस पक्षान वेगळे इंडिपेंडंटली लढले. इवन द वी आर पार्ट ऑफ इंडिया अलायन्स. इंडिया अलायन्स आणि जे दिल्ली आणि पंजाबाचे जे पर्टिक्युलरली तांचे जे लोकल लिडरशीप आसा, जे लोकल कॅडर आसा, दे आर व्हेरी क्लियर दॅट दे वॉन्ट टू फायट दीस इलेक्शन इंडिपेंडंटली. पूण हाचो अर्थ इंडिया अलायन्साक खंय तेडो गेला अशें ना. देर इज नो क्रॅक इन इंडिया अलायन्स. एज फार एज गोवा इज कन्सर्न वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विथ इंडिया अलायन्स. इनफॅक्ट आमी आज सांजची प्रेस कॉन्फरन्स दवरल्या ऑन दीस इशू वीच इज कम अप अँड वीच इज बीन क्वेश्चन. आनी आमी वेगवेगळे तरेन रुमर्स आज BJP भितरल्या कारणान कांय रुमर्स ते स्प्रेड करपाक लागल्या. बट ऑफकोर्स काँग्रेसचे काडर 50-60 वर्साचे आसा. वी आर अ यंग पार्टी. वी आर 10-12 years old. आमचो काडर इज 10-12 years old. बट वी आर व्हेरी स्ट्रॉंग इन टर्म्स ऑफ आवर कॅडर इन दिल्ली आनी पंजाबान जे आमचें आतां कार्य आसा तें ताका लागून see we have to understand one thing is that we have to also respect the sentiments of the local leadership there where people are working independent of each other. गोंयांतय तीच परिस्थिती काँग्रेस आनी आमची आशिल्ली. पूण वी हॅव मर्ज्ड आवरसेल्फ व्हेरी वेल वेन इट कम्स टू दीस कोएलिशन. आनी आमी रिजल्टान पळयलें, रिजल्ट हांगा जालो तातूंतल्यान आमी पळयलें की हाव द टीम्स हॅव वर्क टुगेदर. सो आय थिंक देर इज नथींग टू वरी एज फार एज गोवा इज. आजूय सांगता हांव परत 2027 इंडिया अलायन्स वील गो टुगेदर. आनी 30 पार आनी 100% आज बरोवन घेवन 30 पार. ना म्हाका खंयच कसलोच प्रॉब्लेम येतलो दिसना. कांय गजालीन कॉम्प्रोमायजीस आमकां करचे पडटले, कांय गजालीन कॉम्प्रोमायजीस काँग्रेस पक्षाक करचे पडटली, गोवा फॉवर्डाक करची पडटली, NCPक करची पडटली. जे घटक आसा शिवसेना सगळ्यांक खंय ना खंय तरी कॉम्प्रोमायजीस करच्यो पडटल्यो. आनी त्यो कॉम्प्रोमायज आमी बरे रितीन करतले. आय डोंट थिंक इट्स अ फॅमिली मॅटर. इट्स अ मॅटर ऑफ फॅमिली ऑफ इंडिया अलायन्स आनी वी आर गोइंग टू रिझॉल्व इट अमंग आवरसेल्फ इवन इफ देर सीम्स टू बी अ प्रॉब्लेम. बट आय डोंट सी देर इज अ प्रॉब्लेम. तुया हॉस्पिटलाचें काम सुरू केल्ल्याक गेली 7 वर्सां जाली, मात अजूनय ह्या हॉस्पिटलाचें काम पुराय जावना. ताका लागून पेडणेच्या लोकांक उपचारा खातीर अजूनय गोंय वैजकी महाविद्यालयांत वचचें पडटा. हॉस्पिटलाचें अजून उक्तावण जावन आशिल्ल्यान पेडणेच्या लोकांचो खेळ केला अशी तिडक सरपंच प्रशांत नायक हांणी उक्तायल्या. तशेंच हें हॉस्पिटल बेगिनात बेगीन सुरू जावप गरजेचें आसा अशें मांद्रेचे आमदार जी तारोलकार हांणी सांगलें. पण एक सांगूंक सोदता सरकाराक आनी आमचे माननीय जे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांकां की हे जे हॉस्पिटल जाणार आसा, जे कन्स्ट्रक्शन तुमी हातीन घेतल्या ते खऱ्या अर्थान एक मांद्रे गांवचो एक आनी पेडणे तालुकाचो सबंद पेडणे तालुकाचो एक जीव तो. कारण ते एक हॉस्पिटल कितल्या लोकांची तेचेर एक आशा आसा की एक बेगीन जावचे. खुबश्यो गोश्टी हांगा आसात. मांद्रे म्हणूं नाका, केरी किंवा इब्रामपूर आनी ह्या गोश्टी ह्या भागांत जर बारीक पळोवपाक गेल्यार जेन्ना इन्सिडंट जाता एक जाणटो मनीस खरोच तो एक सिरियस आसता आनी जेन्ना ताका हॉस्पिटल खरी हॉस्पिटलाची गरज आसता तेका इक्विपमेंट हांगा ना आमचे कडेन, खंय आमच्या पेडणे तालुक्यांत ह्या हॉस्पिटलांनी ना, ते आमकां बांबोळे शिफ्ट करचे पडटात. इन बिटवीन तेंची बाबड्यांची एक ते मरण पावतात कारण तांकां ती जाय ती फॅसिलिटी ते टायमाक मेळनात म्हणून. पण हे हॉस्पिटल तुमी जे हातीन घेतल्यात जे आमच्या पेडणेच्या जनतेक दिवपाक, तेचो एक खेळ जाल्ला म्हाका दिसता. आमचो विश्वजीत राणे सर, तर तांकां जर बारीक पळोवपाक गेल्यार तांकां काय पडलेलें ना भितर. कारण तो म्हणटा हे जे काम घेतल्या कन्स्ट्रक्शन जे काम घेतल्या GSIDCन आनी तेचे जे चेअरमॅन आसा डॉक्टर प्रमोद सावंत, सो तो तेचेर घालता, हो तेचेर घालता. सो आमी पेडण्याच्या जनतेन पेडण्याच्या जनतेचो एक्चुअली हो खेळ हो. इलेक्ट्रिकाचें काम ऑलमोस्ट जालां. लास्ट टायम येयलो तेन्ना हे स्ट्रक्चर्सूय दिसनासले. सो ते जाले. STPचें काम जाल्लें आहा. भितरलें जें काम आहा आतां थंय खंय तरी फॉल्टी मेळ्ळ्या कित्याक ते आयटम्स सगळे. सो ते रिप्लेसमेंटाक टेंडर काडपाक पडटा. सो तेंचे ते काम करतात. सो म्हाका दिसता की हो बेगिनात बेगीन म्हाज्या तरी टर्मान बेगिनात बेगीन जावचो, हे इनॉग्रेट करचें. कित्याक एक खरी नेसेसिटी आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन न्हू एंटायर पेडणे तालुक्यात खरेंच गरजेचें हॉस्पिटल आहा. आनी आमकां ट्रॅव्हल करचें पडटा म्हापसाच्यान मागीर नाजाल्यार बांबोळे. हे जर जालें जाल्यार हे बांबोळे GMCक लिंक आसतलें आनी GMCचे डॉक्टर्स आनी हांगासर डिप्लॉयड आसतले. सो म्हाका दिसता हे जाल्या उपरांत आमचो सगळो प्रॉब्लम जो आहा पेडणे तालुकाचो हेल्थ विशयी तो सॉल्व जातलो. जानेवारीन डेट दिली इनॉग्रेट करता म्हणून. सो ते काही कारणांक लागून एक टेंडर तेंचे आउट केलो. बिल्डिंग एकटोच येयलो, रिटेंडर करचे पडले. आतां कोड येयलो. हे गोश्टी जातात.
पूण कंटिन्युअसली आमचे फॉलोअप CM कडेन आसात. CMन आतां तांकां डेडलायन ऑगस्टाची दिल्या, सो तेंचे कडेन ते डिस्कस करतलो टेंडर्स बाबा खंयचे खंयचे उरल्यात ते. पयर कावंटिंगेचे एक दीस पयलीं हॉस्पिटला विशीं आमची मिटिंगूय म्हाज्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर कडेन जाल्या. तेणी पर्सनली आपूण सायड इन्स्पेक्शनाक येतलो म्हणून. आता एक धक्कोदायक बातमी. तळीवाडो म्हापशा आदल्या इमारतीचो कॉन्क्रीट स्लॅब कोसळून 2 जाण जखमी जाल्यात, जाल्यार 2 कारींचे आनी 3 दुचाकीचे मोठे लुकसाण जाले. तळीवाडो म्हापशा 50 वर्सां आदल्या इमारतीचो कॉन्क्रिटाचो स्लॅब कोसळून 2 जाण जखमी जाल्यात, जाल्यार 2 कारींचे आनी 3 दुचाकींचे मोठे लुकसाण जाले. ह्या घडणुकेची म्हायती थळाव्यांनी उजो पालोवपी दळाक दिल्या उपरांत उजो पालोवपी दळाच्या जवानांनी घडणूक थळार वचून कोसळिल्ल्या स्लॅबाचे कुडके कुशीक काडले. खूप वर्सां आदली इमारत आशिल्ल्या कारणान ती अत्यंत धोकादायक स्थितीन आसा. देखून लोकांनी इमारतीच्या सकयल गाडयो पार्क करच्यो न्हय म्हूण उजो पालोवपी दळाच्या अधिकाऱ्यान सांगलें. आता सकाळी 12 जावन 18 मिनटांनी कॉल आयले. तुरंत आमची गाडी टर्नआउट केली आम्ही. आमचे ड्रायव्हर ऑपरेटर श्री कांबळे बरे बेगीन फास्ट जाता तितले तो घेवन येयलो गाडी. वाडेर आमकां ऑब्स्ट्रक्शन मातशें मेळ्ळें, तरी पण लोकांनी आमकां बरी हेल्प केली गाडये सायडीक काडपाक. येयले आमी भितर येवन पळयता जाल्यार हांगा 2 गाडये हांगा भितर फसलेले. स्लॅब जो पडलेलो वयल्यान 2 गाडये आसले आनी 2 स्कुटरी आसले. सायडीच्यान ते डॅमेज जाला. आमी वयर वचून पळयलें जाल्यार ते कट करपाक मेळटा काय ना ते पळयलें. आमी वयर वचून गेले, आमचे स्पेशल इक्विपमेंट आसा आमचे हायड्रोलीक, ते हायड्रोलीक घेवन आमी वयर गेले. वयर वयता जाल्यार ते बी आमकां वयर रावपाक डेंजर आशिल्ले. तुमी पळयतात आमची बिल्डींग सारकी हें जाल्या, डिस्ट्रॉय जाल्ली आहा. सो वयर वचून आमच्या फायर फायटर जे आसा तेणी आपले रिस्क घेवन वयर वचून ते मारां आसा ते शिकल्ले आसा ते कट केले. हायड्रोलीक कटर यूज करून ते कट केल्या उपरांत ते आमी सकयल व्हरून ते क्लियर केला. आतां एक स्लॅब उरला कट करपाचो. सो थंय वयर रावत जर न्हय आमी जाल्यार ते आमी पडपाची शक्यता आसल्या कारणान हांवें म्युन्सिपाल्टीच्या मेंबराक कावन्सिलर जो आसा कांदोळकर ताका रिक्वेस्ट केला आनी PSI रिक्वेस्ट केला की आमकां एक ते JCB अरेंज कर. त्या JCBच्या बकेटान रावन हांव ते कट करूंक शकता. हांव आतां वेट करता JCB. सध्या बिल्डिंगेची परिस्थिती कशी तरेन आसा सर? हांवें आतां दिसता जाल्यार ती बिल्डींग खूब जुनी आसा. तिचे स्लॅब्स बी सिमेंटाचे स्लॅब जे आहा ते पडलेले आहा वयल्यान. सो आनी एक तिजो भाग जो आहा तो सारको व्हेरी डेंजरस आसा. सो म्हाजी रिक्वेस्ट आहा लोकांक जे कोण कामाक येता जावं कोण बिजनस करता तेंच्यांनी हे सायडीच्यान आपले गाडये जावं हे सायडीच्यान वचून रावचे न्हू. मजगती ही इमारत धोकादायक स्थितीन आसा म्हूण 2018 पालिकेक पत्र बरयिल्लें, पूण अजून मेरेन म्हापशा पालिकेन ताचेर कांयच कारवाय करूंक ना म्हूण इमारतीचो धनी पुरुषोत्तम कोसकार सांगता. 2018 आम्ही म्युन्सिपाल्टी करून दिलेले की बिल्डींग डेंजर आहा तेन्ना ते भाडे करून ते नोटीस काडचे आनी भायर काडचे. म्युन्सिपाल्टीन कितें एक्शन घेवंक ना. ही जाल्यार तुमकां एक कॉपी आहा तुमकां जाल्यार तुमी सर्क्युलेट करूंक शकता. 2018 पासून आमी कंटिन्यूस फॉलोअप करता. बिल्डींग डेंजर आहा, कोणाकूच पडलेले नासले आनी भाडे करून सोडूंक तयार ना आनी कांय ना. सगळे प्रॉब्लम आसा. तेजे परत फॉलोअप घेतले तुमी वचून? फॉलोअप करताले आमी. उरताले म्हणजे बाबत कितें हेजे बाबत कितें नोटीसी काडिना कितें कितें आन्सर येतालो? काडया वांगडाच म्हापशाच्यो अश्यो खूब 10 बिल्डींग आहा तांकां बरोबर काडटले आमी अशें सांगलेलें आमकां तेन्ना. लेटर आहा तेंचे. आतां एका 2018 पासून लागले फाटी. आतां एका 2018 पासून हे बिल्डींग डेंजर आसा. तुम्ही लास्ट लेटर केन्ना केल्लें? ना लास्ट लेटर करून 2018 पासून फक्त तांकां वयताले विचारताले बाबा कितें करूं आनी करूं परत करूं का आमी. आमचे शॉप आमचे एक शॉप आलेले आमी ते 2021 पासून बंद केले. कित्याक ते बिल्डींग म्हणजे केन्नाय पडूंक शकता म्हणून आमी बंद करून आमी दुसऱ्या शॉपार शिफ्ट जाले. सो आता तुम्ही ब्लेम कोणाक करता हितून? कोणाक करतले कोणाक काय ना. बिल्डींग काय ना म्हणल्यार एक 50-55 वर्सां. 50-55 वर्सां. गोमंतक टीव्ही खातीर म्हापशेच्यान स्नेहा असोटीकार. धावकोण वाठारांत देवेंद्र गांवकर ह्या तरणाट्याचेर जाल्ल्या जीव घेणा हल्ल्या प्रकरणात कांता बेतकेकर आनी महादेव गावडे ह्या दोगांय दुबावितांक जिल्लो सत्र न्यायालयात 5 दिसांची पुलीस बंदखण दिल्या. कुळ्या पुलिसांचो तपास सुरू आसा. काल जो धारबांदोडा धावकोणी हल्लो जाल्लो
ते हल्लेखोर कांता बेतकेकर आणि महादेव गावडे यांका काल राती कुळी पुलिसांनी अटक केली आणि त्यांना आज सांग्यार जिल्हा सत्र न्यायालयान रिमांडा खातीर येल्ले आसा. त्यांना येल्ले तेन्ना तांकां 5 दिसाचो रिमांड मारलेलो आसा. पोलीस कोठडी हो रिमांड तांकां मारलेलो आसा. जे तेणी हल्लो करपाक जी वापरलेले काम जावं आनी बाकीच्यो कितें इतर वस्तू त्यो सोदून काडपा खातीर ताका रिमांड घेतलेलो आसा अशें पुलिसांनी कळीत केल्लें आसा. जेन्ना हो देवेंद्र गांवकर हेजे हातीक मार लागलेलो ताका सकाळी बांबोळे रिफर केल्लो आनी ऑपरेशना खातीर ताका व्हेल्लो अशेंय आमकां पुलिसांनी सांगलेलें आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर पुणेच्यान एकनाथ खेडेकर. म्हापशां गणेशपुरी वाठारांत 2 तरणाट्यांचेर जाल्ल्या हल्ल्या प्रकरणात 3 दुबावीत फरार आशिल्ले. तांकां बिरेस्तारा म्हापशां पुलिशेन अटक केले. उपरांत JMFC कोर्टात जाल्ले सुनावणेत 6 दिसांची पुलीस बंदखण दिल्या. ह्या प्रकरणातलो एकलो दुबावीत फरार आसा. म्हापशां पुलिसांचो फुडलो तपास सुरू आसा. म्हापसा गणेशपुरी हांगासर 2 जाणांचे खुणी हल्ल्या प्रकरणात जो विक्टीम आसा अहमद देवडी आणि संदेश साळकर हाचेर जो 4 जाणांनी असॉल्ट केल्लो त्या संदर्भात म्हापसा पुलिसांनी फाटल्या दिसांनी 3 जाणांक अटक करून JMFC कोर्टात प्रोड्यूस केल्यानंतर तांकां 7 दिसाचो रिमांड दिल्लो. या केसीच्या संदर्भात आणि 3 जाण जे आशिल्ले एब्सकॉन्डिंग तांकां काल म्हापसा पुलिसांनी रातच्या वेळार या 3 जाणांक अरेस्ट करून आयज JMFC कोर्टात प्रोड्यूस केले आनी तांकां 6 दिसाचो पुलीस रिमांड दिल्लो आसा. ह्या सगळ्या केसीन जो मेन अक्यूज आसा तो सगळ्या जो एक अक्यूज आसा तो एब्सकॉन्डिंग आसा. आतां मेरेन म्हापसा पुलिसांनी 6 अक्यूजांक ह्या केसी फाटल्यान अरेस्ट केल्ले आसा. जशी अपडेट ह्या केसी फाटल्यान मेळत रावतली तशी अपडेट आमी गोमंतक टीव्हीच्या माध्यमांतल्यान तुमच्या मेरेन पावयत रावतल्यान हांव गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर स्नेहा हसून. टी टायम बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव समिधा तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. हर्ष बेटा ABCD सुना ना. A for achari paneer, B for butter paneer, C for chili paneer, K for kadai paneer, M for मटर paneer, P for potato paneer. सुहाना मसाले बनाए पनीर मजेदार. सुहाना मजा आ गया. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडतात. फकत राजकीय नाही, सामाजिक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही. तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडतात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो. आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढतात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर तुमचो टीव्ही गोमंतक टीव्ही.